मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा सदांच की भिवपाची गरज ना, पूण गोंयांत वाडत वचपी डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा। राज्यांत दर दिसा 1 ते 2 नवे डायलिसीस दुयेंती मेळपाक लागल्यात। ही गजाल भिवपाची आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्लें। 20 ते 25 वर्सां आदीं राज्यांत जीएमसीन एकूच डायलिसीस केंद्र आशिल्लें। त्या वेळार डायलिसीसाची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींचोय आंकडो उणो आशिल्लो, पूण फाटल्या कांय वर्सांत हो आंकडो नेटान वाडत आसा। आयज राज्यांतल्या 12 तालुक्यांनी डायलिसीस केंद्रां आसात। प्रत्येकाक डॉक्टर एक्सप्लेन करता, तुजी शुगर जर वाडली, तुजी किडनी फेलियर जातली, तुका डायबिटीक रेटायनोपॅथी जातली, यू कंट्रोल युअर शुगर फ्रॉम द डे वन डॉक्टर सांगता। You take your tablets, you control your diet, but how many patients, how many people are doing this? No one. आम्ही पळयतात की डेली एक तरी पेशंट जो आसा पळय इट्स शिफ्टिंग फॉर द डायलिसीस। एकटो तरी डायबिटीक जाल्लो मनीस एक दिसांतल्यान एकटो हो एकदा डायबिटीक एक किंवा दोन हे जायत आसा। ज्या पद्दतीची डायलिसीस सेंटर्स गोंयांत वाडपाक लागला, म्हणजे हांव म्हणटा भंय दिसपाक लागला। हांव भिवपाचें ना म्हणटालो, पण भंय दिसपाक लागला। इट्स व्हेरी मच वरी फॉर गोंयकारां खातीर, कारण आज पुराय 12 तालुक्यांनी वी हॅविंग दॅट डायलिसीस सेंटर एंड वीच इज फूल। 20 वर्सां पयलीं कितली डायलिसीस सेंटर आशिल्ली गोंयांत? हार्डली वन। गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक डायलिसीस सेंटर चलतालें 20 ते 25 वर्सां पयलीं। ताज्या उपरांत आमी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 2 सुरवात केली। आता म्हाका दिसता प्रत्येक जाण म्हणजे 12 आमचे तालुका प्लेसीस वी हॅव बिसायड्स दॅट इन द प्रायवेट सेक्टर्स देर ऑल्सो। हे त्या खातीर जे ऑलमोस्ट तशें पळयत जाल्यार ग्लोबली जर पळयत जाल्यार इंडिया इज द कॅपिटल ऑफ डायबिटीज।